आदलो आमदार धरून बाकीच्यांनी 10 वर्सां फाटीं दिल्लीवाल्यांक जमनी विकल्यो, उरल्यात त्यो लोकांच्यो. वगीच लोकांक पिशे करचे न्ही म्हणून आमदार मायकल उलयला. आदलो आमदार आग्नेल 15,000 स्क्वेअर मीटर सरकारी जमीन खावंक सोदतालो. पर्रीकार सरकारान ताचो प्लान फेल केलो. लोबो म्हणटा सरकार कितें करता तें कळंगूट आनी कांदोळेच्या लोकांच्या बऱ्याक. जमनी विकच्यो न्ही, प्रेस खंय वाडटलो. की बाबा अहें जातलें तहें जातलें, व्हडल्यो बिल्डिंग येतल्यो म्हणटा, रोप सुकचो ना म्हणटा, वारो बंद जातलो. कोंगोटीन जागो खूंय आहा, सगळे जाग्याचे ओनर आमचे कोंगोटकारूच. जे कोणे इकला दिल्लीकारांक 10 वर्सां पयलीं ते कोंगोटकारांनीच इकला. तुम्ही दुसऱ्याचेर घाली नाका. आनी हांव तुमकां अनेकदा अपील करताय, द लँड प्राइसेस इन कलंगूट एंड कांदोलीम विल शूट अप मोर after ODP comes up. Do not sell the land. This land is very scarce land. Don't misguide them. We have put government properties to use. You go to Kandoli beach and see. 15,000 square meter जो acquire केल्लो, जो ex MLA खाऊंक सोदतालो सगळे ते बाट. तुम्ही cabinet decision पोया, मनोहर पर्रीकर's first cabinet decision in 2012 is to reverse that decision taken by the earlier cabinet to hand over that land to on 33 years lease, renewable 99 years to Agnel Fernandes. कितें हें चल्ला? दिल्लीकारांक कोणे हाडले हिंगा? CRZान जो तर दिल्लीकारांनी हॉटेलां बांदली जाल्यार आयज बांदूंक ना. 12 वर्सां पयलीं बांदली, 15 वर्सां पयलीं बांदली. जेन्ना CRZ स्ट्रीक आहले त्या टायमार ह्या आदलो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा आनी आग्नेल फेर्नांदीस दोगांयनी पयशे खावन ही सगळी हॉटेलां बांदलेल्या. जाय जाल्यार व्हरोन दाखयता. मायकलाच्या आरोपांचेर आग्नेल फ्युरियोज. तो म्हणटा मायकल अनपड कितें आरोप करता. MLA मायकल लोबोन एक एलिगेशन केलें की हांव 15,000 स्क्वेअर मीटर गव्हर्मेंटाचे लँड खावंक सोदतालो म्हणून. अशें अनपड मनशांक MLA केल्या उपरांत हो परिणाम जाता. इज इलिटरेट एंड इग्नोरंट. गव्हर्मेंट 14,000 आनी 14,086 स्क्वेअर मिटर्स गव्हर्मेंटाच्या हातीन आसले कांदोली बिचार. तितून आमचे फॅमिलीचे, माझ्या बायलेचे फॅमिलीले अबाउट 3,250 स्क्वेअर मिटर्स. माझे बायलेन इन 2007 शी टोल्ड द गव्हर्मेंट की बाबा तुम्ही आयज पासून कांय उजार करूंक ना. ती प्रॉपर्टी आमची घेतलेली ती आमकां रिटर्न करची म्हणून. फ्रॉम 1982 पळय घेतलेली ती 2007 पासून कांयच यूज करूंक ना. सो आमी सांगलें की तुमकां जर गरज ना ती आमकां परत दी म्हणून. प्रॉपर्टी कोणाची? आमची, गव्हर्मेंटाची आमी घेवंक नासली. आमची गव्हर्मेंटान पयशे 50 पैसा पर स्क्वेअर मिटर दिवन घेतलेली. दॅट वी वॉन्टेड इट बॅक बिकॉज दे वर नॉट डुईंग एनीथिंग. हो म्हणटा 15,000 खावंक सोदतालो म्हणून. हांगा सगळे बरयलेले कितले स्क्वेअर मिटर पळय ती. ते अनपड आनी इग्नोरंट म्हणून तूं कितेंय उलोवंक शकना. यू कॅनॉट जस्ट कोट एनीथिंग. We are asking for our property back, not 15,000 square meters. Government does not have 15,000 square meters. Government had 14,086 square meters. दुसऱ्या ओनरांची. आम्ही फकत आमची आहा पळय तीच मागलेली. आनीक सांगता तूं की आग्नेलान दिल्लीकारांक हाडले म्हणून. मायकल लोबो वॉज अ दलाल फॉर दीस दिल्ली वेन आय वॉज MLA. ताका याद करूंक सोदता हांव. बागान कोण म्हणून दिल्लीकार हॉटेल मोडपाक येयलेलो, तो म्हाजेशीन पयशे घेवन येयलो. एंड देर इज अ पंच विटनस. The punch member at that time, she was there along with the husband with me. It was in her ward, club at that time. So Delhi कराचे जर दलाली केल्या जाल्यार मायकल लोबोन, and he can challenge me on any open platform. I will come and tell him where he has done this dalali. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. गिव कमर्शियल ब्रेक.